संजाव आमगे म्हणजे आमचे गोंयकार आमचे ट्रेडिशन ऑलमोस्ट विसरले आहाय आमी संजाव करनाय नाल्यार आतां आमी शिगमो करनाय नाल्यार कांय करनाय आमी जाल्यार कमर्शियल म्हणून हे ओल्ड ट्रेडिशन अजुनूय आमगेले लोक सांबाळून दवरले आहा हे आमी केन्ना विसरपा जायना आनी हे लायफ टायम दवरपा जाय आतां कितें जालां मॉडर्नायजेशना चड गेले आहाय म्हणून आमगेले आमी ट्रेडिशन आमगे आसलें पळय हें संजाव फेस्तां मागीर आमगे जात्रो मागीर हें त्या लोकां हाती स्वाधीन केलें आहा आमी जेन्युइन गोंयकार हें आमचें जेन्युइन गोंयकारपणान दाखोवपाचो हें फस्ट हें एक संजाव आनी एक आमगे शिगमो अशें करून दाखोवपाचें आनी ही फक्त हे दोनूच अशें करून हें आहाय तातूंत हिंदू क्रिस्तांव जात करनासतना आमी करताय म्हणून त्या खातीर हें ट्रेडिशन आमी लायफ टायम विसरपा येना आमी हिंगा वचना सजन करताय याची वचना न्ही सजन करताय आमी आनी 23 तारखेक आमचो सजनाचो दीस आमची मजा आसता आमचो झडगी आसता सदांच आमकां सपोर्टींग कोच करता आसता आमचो सरपंच आसता आनी हांव पंच मेंबर आनी म्हजोय पंच आहा हिंगा सिद्धार्थ कालीकर आनी हे सगळे आमचे गोंयचे भाव आनी भयणां ही आमची सदांच सपोर्टींग आसताय आनी सगळ्यां आमी हे भाशेन बरे तरेन करताय आमी हांगा सदांच फुडल्या वर्सा बी असो जावचें म्हणून आमचे झडगीचे हे आमंत्रण आहा जिवा सजाव सगळ्याक आमी हांगा गोवळ आमचे कोटमी गोवळ वेडे गांवांत आमी वर्सान वर्स म्हाका दिसता हे भुरगे आमचे सगळे गोवा वयले एक बरो हांगा सजाव सेलेब्रेट करताय आनीक एकवट जावन सगळ्यांक म्हाका दिसता भुरगे व्हडले जाणटे सगळे एकटेन जावन आमी हांगा सजावन सेलेब्रेट करता आनी तेन्ना म्हाका सरपंच सगळे ते बरे तरेन इनवायट करता आनी आमी इतली ह्या सेलेब्रेशनाक आमकां पार्ट करता म्हणून हांव खऱ्यांनी तांकां मनांतल्यान तांकां थँक्यू म्हणटा आनी तसोच हो सेलेब्रेशन जायत रावचो वर्सान वर्स आमचे कडल्यान कितें आदार जायो हो सदांच आसतलो आनी इतले एकवट धरपाक भुरगीं म्हाका दिसता करतात तेच खातीर आमगेलो आदार हो सदां आसता तांकां थँक्यू